Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आणि विशेष करून मायनिंग या महत्त्वाच्या विषयाची त्यांच्याकडे डिस्कशनाक गेलो. तांच्यांनी ऐकून घेतलं सगळें व्यवस्थितरित्या आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी हो विषय जाता तितके बेगीन सोडोवपा खातीर मायन्स मिनिस्टर आणि होम मिनिस्टर म्हणजे हांच्याय कडेन हो विशय परत एकदा म्हणून एक 8-10 दिसां भितर परत एकदा तांचे रिव्ह्यू मिटींग घेवपाचो तांच्यांनी इच्छा व्यक्त केल्या. आणि त्याच बरोबर परत मायन्स मिनिस्टर जोशीजी हांकांय हांव आयजूच मेळ्ळो. मायन्स मिनिस्टर तितलो सेक्रेटरी आणि तांकां पुराय डिटेल्स म्हणजे कशा पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान आमी अडकल्या, कशा पद्दतीन हांगासर आत्तां स्टक जाला आनी आमकां मायन्स सुरू जावप हें कितलें गरजेचें आसा हें हांवें तांकां पळोवन दिलां. जोशीजींक हो विशय मायन्स मिनिस्टर हांकां पटलेलो आसा. तांच्यांनी 10 तारखे पर्यंत परत हेजेर एकदा तांच्या ऑफिसान तितले कन्सर्न ऑफिसर्स आमचे रिगार्डींग द ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट विल गो देअर, विल डिस्कस ऑन दीस इशू. डेफिनेटली आमी खंय तरी एक कन्सेन्ससचेर पावतले जेणे करून जाता तितके बेगीन मायनिंग सुरू जावचें ह्या विशयाचेर लेजिस्लेटिव्ह ऑप्शन्स बी तुमी अमेंडमेंट आमी वेगवेगळ्या ऑप्शनाचो विचार करता. आत्तां सांगप खूब बेगीन जातलें. आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान गेले कितलेशेच दीस आमकां हेजेर सोल्युशन मेळना. तारखेचेर तारीख मेळत आसा, विशय फुडें वचत आसा. तेंच्याय लक्षांत आयलें की 2007 जर देन गव्हर्मेंट जर रिन्युवल दिल्लें आमकां जाल्यार आयची स्थिती क्रिएट जावची नासली. कारण गोंय हें एकमेव राज्य आसा जाका सेकंड रिन्युवलाचो बेनिफीट मेळूंक ना, 50 वर्सांचो बेनिफीट मेळूंक ना. पुराय देशान सगळ्या राज्यांक सेकंड रिन्युवलाचो बेनिफीट मेळ्ळो बिकॉज ऑफ देन गव्हर्मेंट जे तेन्नाचें सरकार आसलें तांच्यांनी जर 2007 ह्यो मायनी रिन्यू केल्ल्यो. सुप्रीम कोर्ट आसूं किंवा सगळें कितें आसूं जाल्यार ह्यो मायनी बंद उरच्यो नासल्यो. ह्यो मायनी परत सरकाराच्याच हातांत उरतल्यो, त्यो चालू करपाच्यो. तेन्नाच्या सरकाराची चूक आमी आतां भोगता हें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी त्या खातीर आमकां सेकंड रिन्युवलूय मेळोंक ना. त्या खातीर 87 कन्सिडर करून जरी 40 वर्सां आसत जाल्यार 2027 पर्यंत ह्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो गजाली लेजिस्लेचरांतल्यान एबॉलिशन एक्ट कशा पद्दतीन तांच्यांनी आयकून घेतल्या उपरांत 2 गजाली पॉझिटिव्हली सांगल्यो. एक ऑफिसर लेवलचेर मिटींग ही बेगिनात बेगीन 10 तारखेच्या पयलीं मायन्स सेक्रेटरी आनी बाकीच्या सगळ्यांक ऑर्गनायज करूंक लायता, तुमचे रिप्रेझेंटेटीव धाडून दिया म्हणूनय सांगलें. आनी एक 15 तारखेच्या पयलीं परत एकदा पॉलिटिकल लेवलाचेर मिटींग ह्यो दोनूय लेवल घेवन आमकां कशा पद्दतीन सोल्युशन काडपाक शक्य आसा हाजेर पळोवया म्हूण सांगलें. आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की पॉझिटिव्ह रित्या ज्या अर्थी तांच्यांनी हो विशय घेतला नक्की तेच्या विशयाचो सुटावो जातलो. सगळ्यांत पयलीं कोविडाची सगळी स्थिती तांकां समजून सांगली की कोविडाचे एट प्रेझेंट कशा पद्दतीन आमी कोवीड टेस्टींग पासून मॅनेजमेंट करता तें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. दुसरी गजाल आत्मनिर्भर भारत हाज्या अंतर्गत तांच्यांनी दिल्ली पॅकेज आमी कशा पद्दतीन सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता, ताचो बेनिफीट गोंयांक कशा पद्दतीन जाला हेंय तांकां एक्सप्लेन केलें. ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट जो आमी फाल्यां लॉन्च करता तो आमी कशें सगळ्या ग्रामपंचायतींत काम करतले हेंय तांकां एक्सप्लेन केलें.